10 शनिवार, जानेवारीची 10 तारीख 2026. पहिले वचप, जोआंच्या पहिल्या पत्रांतलें वचप, अध्याय 5, ओळ 14 तावन 21 पर्यंत. मोगाच्या न्हू, आमी पातयेणेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच. देवाचे कुशीक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता. आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हणून आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणून खचीत जाता. कोणीय आपलो भाव पातक करता तें पळयत जाल्यार आनी तें पातक मारेकार न्ही जाल्यार ताचे पासत तो मागूं. तवळ तसल्या पातक्याक देव जिवीत दितलो. मारेकार न्ही तसलें पातक करतल्या विशयान हें हांव सांगतां. मारेकार पातक म्हणलें आसा आनी असलें पातक करतल्या खातीर तुमी मागूंक जाय म्हणून हांव सांगना. हर एक वायट करणी पातक, पूण मारेकार न्ही तसलें पातकी आसा. देवाचो भुरगो पातक करिना म्हणून आमी जाणा, कित्याक देवाचो एकलोसो जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसार सैतानाचे पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हणून आमी जाणा. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हणून आमी जाणा. आमी खऱ्या देवा सोवे आसा, कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवे आमी आसा. होच खरो देव, होच सासणीक जिवीत. भुरग्यानो, कुर्ड्या देवा पुतावन पयस रावा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडप कर. कीर्तन 149. 1 तावन 2, 3 तावन 4, 5 आनी 6a आनी 9b. श्लोक. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होकळीक गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारा थंय उल्हासूं. सियोनांत आसलेली आपल्या राजा थंय संतोसूं. श्लोक. आपले लोकांतय सुमी संतोष पावता. नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्याचेर संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. श्लोक. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावूं. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ती सोडूं. आपल्या देवाची वाखणी तांचे जिबेर आसूं. ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. श्लोक. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. मरणाची सवळी पडलेल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3, ओळ 22 तावन 30 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिष्य जुदया प्रांतांत आयले. थंय तो तांचे सांगाता थोडो काळ रावन स्नान दितालो. सालेम गांवाच्या लागसार एनोनांत जायते उदक आसल्यान जुवांवी एनोनांत स्नान दितालो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतालो. जुवांक बंदीन घालचे पयलें घडली संगत ही. जुवांच्या थोड्या शिसां आनी एका सुदैवा मदें तर कुटले. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगाता आसलेलो पळय, ताच्या विशयान तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तसो स्नान दिता आनी सकडी ताचे सरशी वेतात. जुवान तांकां जाप दिली,
देवान दिल्ले खरीत कोणाकी कितेंच मेळना. हांव क्रिस्त न्ही, पूण ताच्या फुडल्यान धाडलेलो म्हणून हांवें तुमकां सांगल्याक तुमीच साक्स. जाची व्हंकल तो होरेत, पूण सशीन आसा तो धेडो होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वाडत वचा जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जायत येजय. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. स्नानीक जुवांव जेजू विशयान साक्ष दिता. आपल्या शिसांक जेजूची वळख कळीत करता. जेजून स्नानीक जुवांवलाकचें स्नान घेतलें. येदोळ पर्यंत जुवांव लोकांक स्नान दितालो आनी शिकयतालो. आतां जेजू लोकांक शिकयता आनी स्नान दिता. हें पळयल्ले जुवांवचे शीस वचून ह्या विशयांत जुवांव लागीं सांगतना जुवांव संतोष पावता. तो मोसोर करिना, राग करिना, संतोषान म्हणटा ताणें वाडत वचचें, हांवें ल्हान जायत येजय म्हणून. ही स्नानीक जुवांवची उतरां ताचें खालतेपण दाखयतात. तो जेजू संगी समाज संपन्न आशेना, बगार एक गुलामा परी जेजूक उक्त्यान पासारता, ल्हानविकाय आपणायता. असलें चिंताप जिवितांत आमी रुता करी जाय. बरें केल्ल्या वेळार हेरांचे होगळीकेक लाभदान आसतना सगळें सोम्यान केलें आनी हांवें फकत ताची खुशी केली म्हणलो मनोभाव आमचो जो. स्नानीक जुवांव बरी आमी खालती जावया आनी जेजूक उक्त्यान परगटया.